यूथ ऑफ GSBचे सक्कड वीक्षकांक आयुर्वेद दर्पणाचे 8th एपिसोडाक स्वागत. आमगेलो आसा मंगळूरचे ख्यात आयुर्वेद तज्ञ डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक. आम्ही प्रति एपिसोडांतू येद्दोळताय ह्या 7 एपिसोडांतू देहाचे विविध अंगाच कशी आयुर्वेद विच इज अ नॅचरल सायन्स आमगेल प्रकृती दुखून येवची वस्तू घेऊन कशी जीवनांतू स्वास्थ्य आरोग्य आयुष्य वृद्धी करचे प्रति एका कशी हेल्प जाता म्हणून आम्ही पुरे डॉक्टरालेगी ऐकली ती. आजी चाइल्ड केअर बाल्यावस्था नवे जालेल चेडू न्यू बॉर्न बेबी म्हणता ती चेरडाक कशी एक लायक आरोग्य येवच्याक कसं पुरे आयुर्वेदान सांगला कशी आम्ही केअर घेवेत म्हळ्याल बगे तेन्ना म्हाका उडगास येता. केन्नाय हांव आयकलेलें आसता बाल्यावस्था म्हळ्यार एक विशेष जावन आशिल्ले एक स्टेज एकल्या लायफांत. रिजन इज कसल्याक म्हळ्यार तांतू 3 आसा. एक आहार चेडन खावचे आहार आमगेल व्हड जनाले एक एडल्ट्स आमगेल आहारा पशी मस्त डिफरंट. एक विहार तांगेल लायफस्टायल सान चेडू मस्त न्हिदातात सान न्यू बॉर्न मस्त वेळ न्हिदाता ती तांगेले एक विंगड बरे रोडचे तसल पुरे आनी एक एवरी 1 मंथ एवरी 2 मंथ्साक एक विंगड नमने लायफस्टायल तांगेले आनी औषधी तांक दिवची वखत ताई विंगड नमने वखत. ह्या तीन करेक्ट जावन आहार विहार आनी तांगेल औषधी त्या बाल्यावस्थेर करेक्ट जावन आसल्यार लायफ लॉंग तांगेल डेव्हलपमेंटाक प्लस लायफ लॉंग तांणी स्वास्थ्यार साध्य आसा. ताका तरी आमी केन्नाय मलगडान सांगचे सान चेड आसतना लायक त्याल पसून नणयला न्हय जाल्यार सान आसतना तागेलें आरोग्य भारी लायक आशिल्लें आत्ताय पळय कशी गट्टी मुट्ट आसा ती म्हणून सांगता ती. सान आसतना आमी कसं तांकां केअर दितात चेरडाक ते तांकां सगळे लायफाक संपूर्ण लायक रितीर मुखार सून वचचे तांगेल स्वास्थ्य आरोग्या निमती. ताजे खातीर जावन आज आमी खंयची रितीर एक नवे जालेल चेरडाक आयुर्वेद कसो पुरयता म्हळ्यार हें एक वेदीक सायन्स. डॉक्टर केन्नाय म्हणटा ती हें एक वेदीक सायन्स आमगेल नेचर आवटू कशी तें कितलीकी वर्सां देखून पारंपरीक जावन सांगिल आमगेल ऋषी मुनीन सांगिले देवदेवतेन सांगिल म्हूण सांगून ते पुरे ते करेक्ट जावन मुखार येयले ते आमी फॉलो करका. एक चेरडान जन्मा येतरी त्या चेरडाल मुखार सुल जिवनाक आरोग्य संपूर्ण जावन आसुका जाल्यार बेसिक फाउंडेशन आरोग्याचे घट्ट आसका जाल्यार कसं पुरे कोरेत ताजे बग्गे आज आमकां डॉक्टर सांगता ती. नव जालेल चेरडाक फस्ट हांव आयकलेलें चेडू खंडापटी रडता म्हण रडता एक रात्री न्हिदोच्या सोणा सगळो दीस रडता ती म्हण. आयुर्वेदांत हे खंडापटी रोडचे एक निदनातील आसचे ताजे पुरे कसं विवरण आसा एक ताका कसं कोर येतं म्हण जो सांगला की ॲक्च्युली चेरडान रोडचे म्हळ्यार ताका येवची एकी भास रोडचे ताका आमगेले वरी कशें न्ही जाल्यार सांगूंक कळना. सो तागेली एक लँग्वेज म्हळ्यार रोडचे. आतां आमी सगळो दीस उलयनात तुवें आतां हांव आनी तूं आतां बसून 1 घंटो उलयतात ते 1 घंटो रोडू पुरो म्हळ्यार ताणें रोडचे म्हळ्यार उरलोचें. सो ताका देखून रडले म्हळ्यार फुडले आमी ते कसले रडता म्हणून सांगून पळोवपाक जाता. मेन जावन चेडवांक रोडच्या कारण कसन म्हळ्यार हांव पळयलेले प्रकार वंदने तांकां गॅस प्रॉब्लेम आनी कॉन्स्टिपेशन म्हळ्यार जाल्ल्या चेरडाक फस्ट 6 म्हयने आमी खाली दूद मात्र दिवचे विंगड कशें न्हय फूड आसना. सो आनी ताजी एक्टिविटीज हे मस्त आसना हात पाय हल्लोवचे हें ते परत मागीर सूर जावचे. इनिशियली ताका आमी बांदून घालतात आंगठेंत बांदून घालतात फिजिकल एक्टिविटी कांय ना ताका देखून ते पिल्ल्याल दूद कसं आस की ते एक कारण जीर्ण समाची जीर्णशास्या पुरो ते एक कारण. दोनीच कशें म्हळ्यार चेरडान ते दूद पिताना ताजे वट वारे गिळटा ते वारे गिळटा देखून त्या पोट्टान तो वारे भर न्हू ता निमित ताका पोटा दूख येवचे पुरो ते गॅसा प्रॉब्लेमा निमित्ती त्या पोट्टा दुखून ताण रोडचे. युजली रात्री वेळार रोड सुरू करतात चर्तीची कसल्याक म्हळ्यार ताकाय तूं त्रिदोष सिद्धांता प्रकार पळयल्यार
एक दिसाचे हां सकाळ दाखून रात्री ताई सकाळ सूर्योदया दाखून सूर्यास्त जावन रात्री ताई ताका एक दिसू म्हणटा आमी दिसू आनी रात्री हां ते दिसाचे सुरवेचे केलो प्रहर म्हळ्यार घंटे घंटे तेन्ना कफ आसता हां दोनीच मध्यान कालारी पित्त आसता हां आनी रात्रीचे सुरवेचे ते पार्ट आसा पळय रात्रीचे पार्ट तातूंत वात आसता म्हूण सांगला तशी रात्रीचे सुरवेज पार्टांतू कफ आसता हां मध्यरात्री पित्त जड जाता आणि अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 to 4 नंतर म्हणताना वात वर्धी जाता म्हणून हां आयुर्वेदांत सांगला सांगला. तशीच मनशाल जिवनांतूय तशीची कळबाय सो आतां ते कशें म्हळ्यार चडती पक्षा रात्री तांणी ताका दुख्यांनी पुरा सूर जावचे आतां कान्ना दूख सूर जावो दांता दूख सूर जावो वय. पोट्टा दूख सूर जावो खंयचे सूर जावचे रात्री वय. कसल खातीर म्हणून आलोचन केला बाय सायंटिफिकली ताका तुमी कसन रिजन दिता ती आतां मॉडर्न मेडिकल सायन्सा थ्रू तुमी आलोचन केल्यार तुका त्या रात्री कसले सूर जावका म्हळ्यार एक्सप्लेनेशन कोण दिवचे साध्य आसा कोणाक दिवचे साध्य ना जाल्यार आमी दिता ती कसल्याक म्हळ्यार त्या टायमार वात दोश वृद्धी आसता हां आतां आमकां सकाळी फूड उठ्याल पळय कफ येता कफ येता. खांकी शिंकी प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक स्नीजिंग आनी Continuous आशिल्ल्यांक sneezing. सकाळी उठ्याल पळय स्नीजस येवचे एलर्जी आशिल्ल्यांक वय. म्हळ्यार नाक कफाचे बंद जाल्या नाक बंद जावचे नाका कफ देवचे पुरा चडती सकाळी आसता वय कळ्ळें आनी पोट फुगून येवचे एसिडिटी पुरा दनपारा वेळार आसता वय. रात्री वेळार नंतर हे दुखीच पुरा प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता इवन पांया गांठी दूख येशिल्ली जावो रात्रीचे. कुर्टा दूख जावो सूर जावचे पुरा रात्री वेळार वेळार. दंता दुखी व्हड नाका दंता दुखी आशिल्ल्यांक सूर जावचे रात्रीची सो म्हळ्यार त्या टायमार वातावरणी जाता न्ही हांव अशी एक हांव वय. सांगिल्लें वय, एक कळ्ळें. नॉलेजा एक खातीर सांगिल्लें generalized, जनरलायज correct. जावन वय. सांगिल्लें तशीच चेडवांक रात्री वेळार रडू सूर करतात आनी तेन्ना वात प्रकोप जाता तागेल्या देहांतू रात्री रडू सूर करता ते एक कारण ते पोट्टा विशय जाले आनीक म्हळ्यार तांकां प्रॉब्लेम हांव सांगचें म्हळ्यार पळयलेले प्रकार कशें म्हळ्यार तांकां आमी आतां पुरा कशें की पुरा Pamper घाल, हां. पॅम्पर आनी घालता ती वय तांकां ते पॅम्पर रॅश म्हूण जाता रॅशस चडती चेडवांक वय कळ्ळें फुडें पुरा फुडें काला कशें म्हळ्यार आमी पुरा आंगठी पुरा आंगठी बुरे वय एक चेडू ती बाळांत जेवच्या रेडी जाले म्हणटा नागेल आंगठ्यांनी पुरा रेडी जाता गद्दोडी आंगठी पुरा रेडी जाता आशिल्ली 20 25 30 40 आंगठी कित्याक म्हळ्यार त्या चेडू गडगडे मुतिता गडगडे उचकड करता चेंज करता सुका जाता म्हणाल खातीर आतां ते एक पॅम्पर म्हूण आयले मागीर ते एक शाप जाला चेडवांक ते बांदून घालून ते ओपन करून पळोवचेंय ना ते क्लीन स्किना पळोवचेंय ना सकाळ घाले सांजवाळ ते तशी सोडचे तसल पुरो आसता त्या टायमार कशें जाता म्हळ्यार त्या जाग्यार तांकां इरिटेशन स्टार्ट जाता केलो चेडवा एलर्जी सूर जाता कळ्ळें एनसा सुत्तू तांकां एक नमने एक्झिमा टायप जाता कशें म्हणटा डर्मटायटीस एलर्जीक डर्मटायटीस म्हूण जाता तशी वाक्या येड्यांतूय डर्मटायटीस जाता तांकां खोरो जाता उज जाता तांकां सांगूंक कळना तांणी रडटा ते अनेक कारणां तिनूय कारण कशें म्हळ्यार तांकां आमी न्हाणयतात डेयली न्हाणयतात ताका कान्ना आनी उद्दा वचून कान्ना तेल वचून कळ्ळें रात्री म्हणटा कान्ना दूख सूर जाता त्या वेळी तुमकां एक्शनार कळटा चेडाल एक्शन तूं समो ऑब्जर्व केल्यार यू कॅन अंडरस्टँड कसल कारणां खातीर रडता म्हणून युजली कान्ना दूख जाल्यार ते 1 म्हयन्याचे चेडूं जाल्यार काना पण घेता अशी कळ्ळें आय हॅव ऑब्जर्व दॅट कळ्ळें आनी पोट्टा दूख म्हूण जाल्यार पोट वयर करता न्हिदलेले कडेन अशी कळ्ळें पोट वयर करता तशी पुरो आसा मागीर ताका कुर्टा सकयल कसं खोरोज गिरोज अशें म्हूण जाल्यार कुर्ट उबारचे एक पांय जोर मारचे तसल कसं नाही करता सो ते देखून ताका पळोवन आमी ताका समजायशी आमी ट्रिटमेंट दिवका जाता त्या विशयान तांणी कसले रडता ती म्हळ्यार खातीर हांव तुका सांगिल्लें ताजी कितें कारणां रडता ती एक दोन दीस म्हळ्यार जाल्लेले चेडूं आसा पळय तुका जाल्ली कूडले सादारण 24 hours तूं तावड सांगिल्लो 18 hours तांणी न्हिदतात 18 hours न्हिदता ती रात्री म्हणटा जाग जातात आमी न्हिदोच्या भायर सरता तांणी उठयता तांणी एक्टीव जाता ती दिसाची फुल्ल न्हिदोन आसता ती कळ्ळें ताका तुमी न्हिदल्यार ताका बेजार जाता कोणी नाची म्हूण कळ्ळें बोर जाता ताजी कारणान रडू केसात येत आसा आनी दॅट ताका आनी कशें म्हळ्यार ते 9 म्हयने अवसूल पोट्टांत आसूं अवसाल क्लोज बॉडी कनेक्शनांत आशिल्ले ते सकड सडन ताका भायर आयले कुडले ताका एक म्हणजे भंयशी करता कळ्ळें तेदन ते चड अवसुल्या वट्टू आसशाक अवसुल्या आंगाक लागून आसशाक ते इश्ट पावता
वय. पक्कने ताका दूर दवरले कुठल्या त्या रोड सूर करता तेन्ना तेन्ना आमी धरतात. धरतात सो दॅट लायक्स टू बी विथ यू इन युअर हँड्स वय. तुगेले बॉडीचे क्लोज कॉन्टॅक्ट आसच्याक ते इश्ट पावता ताजे ताजे खातीर जावन ते रडता सो एक चेडूं एक कारणान रडता ती तशी या बालग्रह दोष म्हणून हांव आयकलां हांव सान आसतना वय. एक बालग्रह दोष चेडवांक हें वर्ड आयुर्वेदा वर्ड वा नाही आयुर्वेदांतू सांगला बालग्रह दोष म्हणून सांगला आता आमगेले तुळू लँग्वेजान सांग जाल्यार चिन्नेद दोष म्हणटा ती चिन्नेद दोष म्हणून ऍक्च्युअली हेच पुरा हेच पुरा ते चेडू रच्ची धरून रडत म्हूण जाल्यार तांकां कसन म्हणून कळनाशिल्लें तें फुडें कालाक कसल कारणा खातीर ते रडता म्हूण तांकां कळना नाशिल्लें आनी हांव तुका सांगलें पळय तीच ताका चेडवांक अशें कॉन्स्टिपेशन म्हळ्यार आमी तांकां जाल्ल्या चेडाक दाखोवन सुरवे दीस दाखोवनूच तांकां आसपा 2-3 4 दीस दाखोवन एक वार भितरी तांकां ट्रेन करपा जाता मोशन पास करूंक आमी तांकां ट्रेन करपा जाता पर्टिक्युलर टायमार तांकां तें मोशन पास करचें म्हळ्यार विशयान आमी ट्रेन करपा जाता ते ट्रेन केलें म्हण जाल्यार तांगेले इंटेस्टायन्स इता म्हळ्यार ते इंटेस्टायनल मोटिलिटी ताका सूर जास्त आसता तितले तेन्ना ऍक्च्युअली आवसूल पोट्टांत आसतना तागेले इंटेस्टायन्स मोटिलिटी आसना सो पोट्टाक ताणें ओरल घेवच्या सूर केलें मागीर ताणें दूध पिवच्या सूर केलें म्हणजे तदनंतर तांगेले मोटिलिटी स्टार्ट जावचें सो ते एक दोनीच कशें म्हळ्यार तांगेले अंत म्हळ्यार ते इंटेस्टायन्स वीक आसता ताजे मजल्स आनी तितले स्ट्रॉंग आसना सो तांकां ते इंटेस्टायन्सांक ते मोशन भायर पुश करच्याक वेस्ट तांकां पुश करचें तितलें स्ट्रेंथ आसना त्या टायमार आमी कशें म्हळ्यार तांकां आमी अभ्यास करपा जाता डेली ताका फुडें कालाक पोट्टा तूप आनी सारोवन कळ्ळें पोट्टा तिका शेक आनी दिवन तिका तांगेले पांय वयर करून दवरून दोनी पांय वयर करून दवरून आनी केलो वजन ते वाळी देंटो आनी कशें पडिपाना देंटो ताजेर ते ಸ್ವಲ್ಪ तांकां स्टिम्युलेट करून एनसाक स्टिम्युलेट करून ते मोशन पास जावचे वरी करता आशिल्लें सो पर्टिक्युलर टायमार त्याच टायमार करता ते आतां सांजे वेळार तिळसांज सर 6 घंट्या तूं करता म्हण जाल्यार 6 घंट्याक करता कित्याक मागीर त्या टायमार तांगेले बॉडीन तूं तें स्टिम्युलेशन येता आतां आमगेले बॉडी भितर एक बायोलॉजिकल क्लॉक म्हूण आसता बायोलॉजिकल क्लॉक आसा आतां दनपार आमी 1 घंटे जेवची म्हण जाल्यार आमी 1 घंटे जाल्यार कुठल्या पोटा बूक जाता कळ्ळें आमी सकाळ 5 घंट्याक उठ्ठाच म्हूण एलराम दवरून उठल्यार आमी मागीर एलराम दवरनातल्यार आमकां जाग जाता इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक सो आमगेले बॉडीन तूं आसता ते सो आमी ताका ते बायोलॉजिकल क्लॉक आमी सेट करून सोडटा त्या चेडाक ते एक नवी एलराम शी ते ताका आमी एलराम सेट करून सोडल्यार मागीर त्याच टायमार ते मोशन पास करता डेली ते मोशन पास केल्यार ताका कसले समस्या आसना पोट्टा गॅस येवून जाता आनी ताका दूध पिवयलें तेन्ना आमी फाटीर घालून आमी पेटोवची आनी करता ती ताजी धेंको काडची करता ती तशी केल्यार तांकां त्या पोटांत गॅस जायना तशी आमी ते जागृत केल्यार तांगेले ते बालग्रह म्हण वय हांव सांगिल्लो विशय म्हळ्यार बालग्रह मात्रे म्हण दिता आशिल्ली ती ताका चिन्नेदा मात्रे म्हणटा चिन्नेदा मात्रे बेजिकली कसं म्हळ्यार इट इज ए लॅक्सेटिव्ह वय तूं त्या चिन्नेदा मात्रे घालचे कंटेंट्स कसं नाही म्हणून म्हाका गोतस ते कंटेंट कसं नाही म्हणून पळयल्यार ताजी तांतू अशी मेन कसं म्हळ्यार आमगेले बालक ग्रह असं म्हणून पावले कसं नाही वस्तूशी नाही तांत तशें लॅक्सेटिव्ह आनी तुगेले गॅस उणी करता जाल्यार वायू उणी करता जाल्यार वखद तांत तशें ते तूं अर्द मात्र जेव्हा चेडाक झोरोवन दिली म्हण जाल्यार ताका कॉन्स्टिपेशन जायना लॅक्सेटिव्ह जाता लॅक्सेटिव्ह जावन मोशन आनी समज जावन गॅस आनी समज पास करून चेडू स्वस्त न्हिदता तेतून कसं म्हळ्यार बालग्रह दोश गेल्लो चेडू रोडचेर राबयले चेडान बालग्रह दोश गेल्लो म्हूण सांगून तसले एक आमगेले ग्राम्य भाशेर ते आयुर्वेदाचे म्हूण सांगना जाल्यार ग्राम्य भाशे आतां कितली की फोकलोर मेडिसिन म्हणून आसता जानपद औषधाक आनी आयुर्वेदाक व्यत्यास आसा सो जानपदांत तूं अशी सायन्स ना मेगेल प्रकार वय डॉक्टर खंयचे जानपदाक सायन्स बेसिक ना नाही सायन्स बेसिक आसता जाल्यार हांव तुका सांगलें पळय विज्ञान न्ही तें सुज्ञान म्हणून पळय सांगिल्लें तुका करेक्ट तांगेले ऑब्जर्वेशनान तांगेले एक्सपिरियन्सान तांणी पळयलेले आशिल्ले विशय तांणी आमी जाल्यार मस्त विशय जनाल्या शिकतात आतां आमी शिकून आयिल्ले तेन्ना आमकां कसं म्हळ्यार पुस्तकां बदने काय मात्र आसता कळ्ळें मागीर प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स जावचे मागीर कळ्ळें हांव सांगता पळय द ओल्ड पेशंट इज बेटर दॅन ए न्यू डॉक्टर कळ्ळें तशी पेशंट्स आमगेले येवन तांणी आमकां नवी नवी विशय आमकां सांगतात ते आमी रिसीव करचे आमी वी शूड बी एट द रिसिवींग एंड कळ्ळें आमी मस्त शिकिल्लो मस्त गोस्त आशिल्लो म्हूण सांगून आमी तशी लेखूं ना
वय. तांगे लागीं शिकच्याक मस्त विशय आसता वय कळवा वय तशी पयर एक बायल मनशी म्हगेले आयली हां किडनी स्टोन कते तिका तिगेले बामणाक पुरा किडनी स्टोन आसके तांगेले फॅमिलीन पुरा जाणां किडनी स्टोन आसता हां हां ते किडनी स्टोन असल्यार तांणी कसं करता म्हळ्यार हें एकखंड म्हणटा ती बजे ते मागीर येता आमी चेडूवाळ विशय आसता ते येतात आमी ताका त्या टॉपिका येता ती सो ते एकखंड म्हळ्यार एकखंडा पिट्टी हां ते चूर्ण मेळटा एकडाचे हां ते तांणी ताक्कांत की कशाय करून की न्ही तांणी म्हळ्यार एकखंड धाड्डा न्हू सॉरी एकखंड धाड्डा न्हू ते समची उदकांत बॉयल करून ताजी कशाय करून तांणी पिता खंय ते पिल्ल्यार स्टोन वत्ता म्हणून कोण म्हणून म्हाका म्हणलें पयर एकली हां कळवा पेशंट म्हगेले मेळ्ळेली हां कळवा हांव इथे म्हळ्यार आशा पुरते हांव ना म्हूण आमी तांकां सांगूं जायना कित्याक म्हळ्यार तांचे स्वता अनुभवसून पळयला कित्याक म्हळ्यार तांगे फॅमिलीन तूं ती म्हणटा हांव 4 5 6 जाणांक सांगून पळयलें ते पुरा जाणांक येता तुमी प्रेजन जाल्ला तांगेले दूख इराबले हां तांगेले ते पोटा येवचे ते युरिटरी कोलीक म्हणटात कोलिकी पेन स्टोन आशिल्ले तेन्ना ते दुखेन इराबले तांगेले स्टोन गेल्ला म्हणून म्हगेले मेळ्ळेली सो नवो विशय तो आतां एक वार फूड म्हाका कळ्ळा विशय बट आय ऑलवेज रिमेंबर दॅट म्हगेले मात्यान ते हांव उडगास दवरून घेता इट इज अ न्यू थिंग फॉर मी सो संदर्भ येयला तेन्ना ताजे बगे हांव स्टडी करता करच्याक पुरो आनी मुखारी कसं म्हणटा वयव्या म्हणून नैव्या पळोवच्याक पुरो तशी आमकां जानपदांतू आमकां मस्त नवो विशय आमकां शिकूं मेळटा अनुभवा देखून तांणी आतां आमी उलोवच कसं म्हळ्यार हांव आनी तूं आतां उलोवच कसं म्हळ्यार आयुर्वेदांतू वेदांतू कसं सांगला म्हळ्यार विशय कळ्ळें जनपद वेदांत कसं सांगला म्हळ्यार विशय वेदाचे बेसिक ना तांकां बेजीक ना जाल्यार तांगेले एक्सपिरियन्सान कितलीं हजार वर्स दाखोवन ते चोल ना येयले कळ्ळें एक तलेमारा दाखोवन आयले ते नॉलेज आसा पळय केलो पुरो वोर आयला कितली वोर आयला आमी ताका रेस्पेक्ट ड्यू रेस्पेक्ट दिवका जाता आमी कॉलेजा आसतना हांव कॉलेजा मेडिकल करता आसतना पळय आमी ताका म्हणून विंगड एक डिपार्टमेंट केलेले फोकलोर मेडिसिनाक डिपार्टमेंट कोणाकय कसं नाही तसं विषय कळली म्हण जाल्यार वी हॅव टू गो अँड रेकॉर्ड दॅट ओके कळवाय आमी ते रेकॉर्ड करूं जाता आशिल्ले ते बरोवन दवरून ते कसं नाही विशय म्हूण ताजे बगे स्टडी करचे आशिल्ले आमकां ते वयवे न्हयवे तांणी बेनिफीट आसवे नावे म्हूण सांगून तसले एक आमी एक इनिशिएटीव घेतिले त्या टायमार व्हेरी गुड सो वी ऑलवेज रेस्पेक्ट दॅट तशें डॉक्टर आनीक कसं लोबान घालचे म्हण चरडाले ते आत्ता मस्त जण ते करना ती हांव म्हणचे ताका सायंटिफीक कित्याक म्हळ्यार आयुर्वेद म्हळ्यार असल एक फील्ड की प्रत्येकाक तुमी व्हेरी ब्युटिफूल सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन दिता ती ताका तरी हांव लेखचे आत्ता जनरेशनाक हें पुरय अयो फूड आज जाननी पिज्जान सांगिल पुरय म्हूण न्हय ताका एक सायंटिफीक बेस आसा म्हूण कळका हे आमगेले एक ट्राय कसं न्हय जनांक हे नॅचरल मेडिसीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच हॅज अ सायंटिफीक बेस म्हणून ते हाजेर हांव निमगीत आसा हे लोबान घालचे चरडा नांव ज्ञाना कुडले एक 3-4 प्रोसिजर करता ती नांव ज्ञाना कुडले एक लोबान घालचे म्हण ते ताजे बगे सांगू जाता नाही लोबान म्हळ्यार एक्चुअली धूप दमरा म्हणून एक आसता हां धूप दमरा ते एक व्हड रूख कितलो व्हड म्हळ्यार आमकां अशें हातां धरूं जायना तितलो तो रूख तो कळ्ळें ताज्या तातूंत ताकून एक ताका कांडाक आमी घाय केलेले तेन्ना तातूंत एक हें येता रोस असो कळ्ळें एक सेक्रिशन येता तातूंत ते अंटू सो येता ते अंटू ताका आमी धूप म्हणचे कळ्ळें ते उज्यांत जळटा ते जळटान ताका धुंवर येता ते तांतू वय ते तांतू कसं म्हळ्यार इट हॅज बीन प्रूव्ड सायंटिफिकली प्रूव्ड आतां ते प्रूव जाला कसं म्हळ्यार तांतू लॉट ऑफ एंटी इन्फेक्टिव्ह प्रॉपर्टी आसा बॅक्टेरिया फंगस असल पुरो वायरस हें पुरो दूर करता तसलें तांतू हें आसा गूण आसा कळ्ळें आतां आमी एक चेडणाक इथे म्हळ्यार एक न्यू बॉर्न बेबी म्हणटाना इम्युनिटी मस्त उणी आसता ताका इम्युनिटी उणी आसता तागेले अवसूल पोट्टांत आसतना तागेले बॉडीन तुका कसलेंय इन्फेक्शन आसना टोटली ते स्टेरायल आसता स्टेरायल आसता ते चेडू ते अवसूल पोटा भायर येयले कुडले पुरा आमगेले एटमॉस्फियर आशिल्ले पुरा बॅक्टेरिया वायरस पुरा येवन ताका अटॅक करची चान्स आसता
ताजे खातीर जावन आमी ते ताका नॅचरल नॅचरल जावन एक आतां त्या एरियान तूं त्या एरिया फुल्ल फ्युमिगेट कोर न्हू आतां आमी जळार येना शेत कसं सोडता न्हू मशिनरी फॉगिंग 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 म्हणून करता कळ्ळें तेन्ना फॉगिंग आतां फॉगिंग म्हणटा तेन्ना आमी बद फॉगिंग करता आशिल्ली फॉगिंग इज नॉट न्यू फॉर मी फॉर अस एक्चुअली आमी फॉग करता आशिल्ली ती आनीक तुका हांव सांगता अग्निहोत्र म्हळ्यार विशय आयकला की तूं ऐकलं गोतना अग्निहोत्र म्हूण एक आसा आमगेले वेदांत ते अग्निहोत्र म्हळ्यार मस्त सुलभ ते कसं कश्ट ना ते केलो जन डेली ते करतात ताका जाती मत पंथ कसं ना खंयचेय जातीच्यान कोणी खंयचेय जेंडराच्यान ते काम करूं येता ते कशें म्हळ्यार गायची शेणी म्हूण आसा पळय एक्चुअली शेणी वयरी ताका कसं की आमगेले मुलिका द्रव्य घालून ताका प्यूर देसी गायची घी देसी गायची घी घालून ते आमी ताका जोळोवचे उजो जोळोवचो ते जोळोवचे डेली कोरका म्हूण सांगून आमगेल्या शास्त्रांत सांगला ते कसन जाल्ले म्हळ्यार आमी ते करना ती बट जर्मन्सान ताजे बग्गे रिसर्च केल्ले कसल्याक ते अग्निहोत्र कोरका कसल्याक त्या अग्निहोत्राक तितली इम्पॉर्टन्स दिला म्हूण सांगून तांकां कसन कळ्ळें म्हूण म्हळ्यार तूं अग्निहोत्र केल्यार कास्टेटान मध्येन तूं कळ्ळें अग्निहोत्र केली म्हूण जाल्यार सगळे कास्टेट एरिया डिइन्फेक्ट जाता म्हूण खंयचेच कीड जावो आनी खंयचे फ्लायज जावो बॅक्टेरिया हें जावो कसं म्हणटा ताका जळार जावो कसं येना इन्सेक्ट्स पुरो कसं येना म्हूण ते एक मनशान तागेले गद्द्यान तूं तागेले गद्द्यान तूं ते प्रयोग केले तागेले कितली हंड्रेड्स ऑफ एकर ऑफ लँड आसा ताका हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लँड तातूंत तो कल्टिवेट करता बेळे थंय कसं म्हळ्यार ताणें 365 days तो 4 की 5 कडेन तितलो व्हड जाग्यार 4 की 5 कडेन ताणें करची न्हय तागेले कामाच्यानच तागेले ते गद्द्या काम करूं येतात कोण आसाची तांणी करचें भटमामान येवन करची न्हय तांनीची नांव न्हू करून शुद्धार येवन अग्निहोत्र डेली करून पळयल्यार ताणें येद्दोळताय तागेले कितले खंयचे पेस्टिसायड्स यूज करय न्ही इन्सेक्टिसायड यूज ना हें ऑथेंटीक विशय हांव तुका सांगचें खंयची लायक इंग्लीश मॅगझिनार आयल विशय कळ्ळें न्यूजपेपरार आयल डिटेल्ड आर्टिकल हांव वाचलां ताजे विशय सो तशें जाल्यार ते अग्निहोत्राक आनी ह्या फ्युमिगेशनाक आनी तुगेले आतांचे कशें म्हळ्यार फॉगिंग ते पुरो पळयतना इट इज प्युरली सायंटिफीक आतां आमी लोबान म्हळ्यार ते एक ब्रँड ते तांतू अशी 2 की 3 4 नमुन्याचे विंगड आयुर्वेदीक मुलीक घालता ती त्या मुलिकेचे आमी धूप घालले तेन्ना ते एरिया डिइन्फेक्ट जाता म्हणून आतां आयुर्वेदांत तूं एक निर्गुंडी म्हणून एक झाड आसा नेक्की म्हणटा ताका निर्गुंडी म्हणून आयुर्वेदा सांगचें लोकल लँग्वेजान तूं नेक्की म्हणटा ती तातूंत 2 व्हरायटी आसा करी नेक्की आनी बिळी नेक्की म्हणून 2 कलर ताजे कळ्ळें ताका 3 पान आसता एक पान अशी 2 पान अशी ते नेक्कीचे झाड ताजे पान कसं आसा की त्या वाताक भारी लायक गांठी दुखीक आनी भारी लायक वस्तू तो कळ्ळें आयुर्वेदान मस्त यूज जाता ताची अनेक प्रॉपर्टी कसं नाही म्हळ्यार इट इज टायप ऑफ पेस्टिसायड म्हळ्यार पेस्टिसायड एक दोनी म्हळ्यार तुगेले जळार तूं सांगिल्लें बरें जळारा पुरो येवचें सोडना मुसू आनी जळार ताका कसं न्हय उमिल्द तप्पू म्हणटात उमिल तप्पू म्हूण तुळू भाशेन म्हळ्यार जळाराचे पल्लो म्हूण उमिल तप्पू कसं की म्हणटा ती सो ते तुमी घरा भितर लांबयल्यार ताजे झाडाचे ट्विग्स साण तूं लांबयल्यार जळार येना कळ्ळें फुडें काळांत कशें म्हळ्यार एक डिलिव्हरी करचे पळय टायमार आमी एक सुतिका ग्रह म्हणून करता आशिल्ली ती सुतिका ग्रह म्हळ्यार आतांचे लेबर थिएटर सो ते सुतिका ग्रह म्हळ्यार कशें सुका म्हळ्यार विशय आमकां आमगेल्या शास्त्रांत विस्तृत जाल्ले विवरणी दिता आतां सुतिका ग्रह कशें सुका एक ऑपरेशन थिएटर त्या टायमार आयुर्वेदांत ऑपरेशनांनी जाता आशिल्लें कळ्ळें सुश्रुताचार्यांनी ऑपरेशन करता आशिल्लो ऑपरेशन थिएटर कशें सुका आतां डिलिव्हरी आमगेले रूम लेबर रूम कशें सुका म्हळ्यार विशय विस्तृत जावन आशिल्ले विवरण सांगता तांतू ते लेबर रूमाचे 4 सुत्तू कळ्ळें ते आमगेले नेक्कीचे निर्गुंडीचे पल्लो लांबोका म्हूण आसता तूं कळ्ळें
कसल्याक इत्या म्हणना वय कसल्याक इत्या म्हणना जाल्यार आत्तां आमकां तें कळलां कशें म्हळ्यार ताजेन तुका जळार येना या ना आनी कशें म्हळ्यार ताजेन हांवें प्रयोग करून पळयला कळ्ळें ताजेन हांव केलेलो तो कशाय आसा पळय वय ताजेन ते पाल्ल्यान केलेलो कशायो तुगेले ते गार्डनांत न्ही तूं वयलें झड्ड कसं आस की वय. गुलाबी झाड आजी झाड ताजे वरी तूं स्प्रे करून पळय तूं खंयचेय पेस्टिसायड जावका म्हूण म्हणना हा हांव म्हगेले दोळ्यान हांव कोरून पळयलेले विशय तूं सांगचें हा कळ्ळें आमगेले ते दासवाळा पाल्ल्यान तूं ताजी मीठ आनी पुरा बावचो वय. ताजी पान्नार कशें एक फेणू फेणू सो येवचें दवेचे दबे फेणू सो वय, येवचें वय. तशी जाता आशिल्लें हांव वयर दासवाळा झाड्डाक हा. त्या टायमार हांवें हांगा हॉर्टिकल्चराचे वचून निमगिले तांणी नाना नमने केमिकल पळय दिल्ली म्हाका हा मोल मस्त आसता ताका कळ्ळें सगळे बाटली घेवका जाल्यार हांव हाडले डेस्परेटली हाडले म्हाका तें झाड व्हरोवका वय, आशिल्लें वय. हांव ते स्प्रे केल्ले कसं केल्यारय तें समजायनी हा लास्टाक म्हगेले एक आलोचनेरी कळ्ळें म्हगेले एक स्ವಂತ आलोचनेर म्हाका एक नमुने रिसर्च मेंटॅलिटी आतां पूर दाखोवन तशीच एक रिसर्च करून पळोवचें म्हळ्यार सिन्स फ्रॉम माय स्टुडंट लायफ खंयचे रिसर्चा विशय म्हाका मस्त इंट्रस्ट सो ते हाडून तुगेले म्हगेले पेशंट आले सांगून ताजे पाल्लो हाडून ते कसं केलें म्हळ्यार हांवें ताजी कशाय केलो कळ्ळें पाल्लो काडून बॉटलाक, हा. हय कशाय करून बॉटलांत घालून स्प्रे केलें केलेले 10 days स्प्रे करता जाल्यार कंप्लीट तें झाड नवें जालां नवे चिगूर येवन नवो पाल्ले येवन आत्ताय म्हगेले घरकट रेडी आसता तदनंतर हांव कंटिन्युअसली म्हाका एक झाड वोवचें एक बारीक क्रेज फूड दाखोवन सानपण दाखोवन कळ्ळें देखून आत्ताय हांव त्या गार्डनिंगा मस्त इंट्रस्ट म्हाका देखून आतां फ्लॅट आयिल्ली ती कितें आमगेले बाल्कनीर आनी फुल्ल झाडाची झाड, कळ्ळें देखून त्या झाडांक आनी हांव ते रेडी तदनंतर एक रुपयेचे हांवें पेस्टिसायड तदनंतर हाडलें ताजी मुळाक शेण वय ताका वयरी हें स्प्रे स्प्रे सो कसल नमने Free किडो natural कसं नमन्याचे कंबळ किडी जावो कसं नाही येना हा सो हें एक तुका आमगेलें लायव्ह एग्जाम्पल लाईव्ह एक्झाम्पल कळ्ळें आतां निमित्त आमी तें धूप घालचें कारण धूप घाल्यार त्या वेळार कसं जाता म्हळ्यार चेरडाक न्हाणून आली मागीर आमी युजली धूप घालतात युजली घालचे कसं लायक म्हळ्यार दोन कारण एक म्हळ्यार ते एरिया फुल्ल डिइन्फेक्ट डिइन्फेक्ट करचें आनी एक म्हळ्यार चेरडाक एक वॉर्मथ मेळटा तांतूं हा. आतां आमी ताका न्हाणून हाडची तितल्याची ताका शीं आसच्या पुरो वय. पावसड आसच्या पुरो ताका आमी इंगाळ्या वयर घालची आशिल्लें इंगाळ दवरून ताजे वयर आमी ताका वॉर्मथ करचें आमी अशें करचें ताका एक बॉडी ताका हीट अशी मेळटा न्हय बॉडीक ताका एक नमुने डिस्कम्फर्ट जायना ताका नाजाल्यार शीं खावन डिस्कम्फर्ट जावचे चान्स आसा देखून ते डिस्कम्फर्ट जायना म्हणल्यार खातीर आमी तें करचें दोन रिजनान वय ते सायंटिफीक बार लायक आसा हाजे तूं म्हाका एकूड घासायले हांव वज्जिले आत्तां डॉक्टर्सान सांगचें बांदून घाल नाका ती बांदून आमी सान आसतना चेरडाक एक पर्टिक्युलर अशी करून बांदून केलो जण सांगतात केलो बांदूका केलो जण बांदू नाका म्हणटा ती तुमी ताजे ಬಗ್ಗೆ कसं सांगू येता नाही सुरवेचे 1 महिनो कोणी कसं नाही सांगोती ಬಂದುಚೆ ಲೈಕ್ ಇಸೆಲ ಇತ್ತಕ ಮಾಡರಿ ते ಬಂಚಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುಟ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲವರಿ ಬಂಚಿ नाही तक ಬಂಚಿ ಕ್ರಮಸ್ हात अशी दवरका त्या चेरडालो दोन्ही हात त्यामुळे रे गर्भा भितर खंयची पोझिशनार आसता पळय ताजे हात त्याच पोझिशनार ताजे हात आमी दवरून बांदची ते बांदताना कळ्ळें म्हाका भारी इंट्रस्ट ते चेरडो बांदची म्हळ्यार ते आंगटेन तूं कळ्ळें पूण ते बांदची क्रम आसता ते बांदल्यार कम्फर्टेबली बांदल्यार तांकां म्हळ्यार ते उंबा भितर आसतना 9 महिने तांकां उंबा भितर आशिल्ले तांणी दे फील सेक्युअर दे फील सेक्युअर ओके तांकां सेक्युरिटी आसता तशी भायर आयिल्ले तेन्ना सडन तांकां हें ओपन एरांत घाली कुडले तांगेले हात की पांयाचे की तांकां सेन्स आसना तांणी हात पांय मारले कुडले तांणी भितात तांगेले पांय हालोवन तांणी भितात तांगेले हात हालोवन तांणी भितात आंग काडटा ती आंग काडटा ती थंयतर ते बांदून गेल्यार तांकां एक सेक्युअर फिलींग येता एक आनी एक म्हळ्यार ताका एक न्हीद येवची आंग येता न्हू न्हीद जाता आनी सेक्युअर फिलींग येता एक दोनीच कसं जालें म्हळ्यार फुडें कालाबांची कसं जालें म्हळ्यार आत्तां आमी फ्लॅटांत आसता ती 14 मळेरी 15 मळेर आसता ती ते जळारांनी कसं ना कळ्ळें जळारांत इतलें वयर रूप जायना कळ्ळें मुयन तूं नाचिना आमी पेस्ट कंट्रोल करतात घरा भितर पळय पेस्ट कंट्रोल एक मुय ना एक जळार ना एक सोकणी ना पुरा काण सोडटा ती फुडें काला विंदूर आनी भोंवता आशिल्ली घरा भितर वय वय सो विंदूर सोकणी पार्ले आसच्या पुरो एक दिवोडू आसच्या पुरो कळ्ळें घरा भितर येवचे चान्सीस आसता त्या टायमार
तुम्ही ताका बांदिल्या रे फुल्ल आमी ते व्हड ती बांदिता ना ताका वय. फुल्ल प्रोटेक्शन एक शिल्ड शी जाता शील्ड शी ते शिल्ड शी जाता मात्याक आमी टोपी घालतात ताका टोपी घालची, मात्याक वय. बांदतात बंद बांदितात आशिल्ली, एक वय. शिल्ड करतात म्हळ्यार इट इज ए प्रोटेक्शन टू द चायल्ड हे मुये दाखोवन जळारा दाखोवन आनी सोकणेल दाखोवन दिवडाले दाखोवन ताका आमी प्रोटेक्ट करता न्हय सो सगळो दीस आमी चेडा लागीं बसोवं जायना जायना. ती हावस म्हळ्यार चेडाक पाळण्याक हांव काही कितें गेलें कामां वता वय. आतां पुरा नुतो बसता ती तेन्ना कामां वता आशिल्ली ती कामां तांकां वता. घरा घरकडचें काम काम आसता, आसता वय. त्या टायमार चेडाक प्रोटेक्शना खातीर ते बांदचे केन्नाय सेफ वय. आत्तां जाल्यार हां बांदचे फस्ट 1 म्हयनो एटलिस्ट फस्ट 1 म्हयनो ताकून 2 म्हयनो आसा पळय बांदचे केन्नाय सेफ Safe. पुरा रितीन सेफ ते ಸೇಫ್ ಭಾರಿ लायक जावन ताजे सायंटिफीक प्लस एक लायफान कशी त्या चेडाक प्रोटेक्शन येता ताजे बग्गे सांगली तांणी आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑयल बाथ हय ऑयल बाथ तेवे एक पर्टिक्युलर तेल चेडवांक कसं न्हय मसाज करचेक तेल म्हण येता ते तेल आयुर्वेदान पर्टिक्युलरली ते कसं ग्रोथा हेल्प जावचे बोना हेल्प जावचे ते कसं मोलीक घालून करची तेल की न्हय की आमी खंयचे तेल लावेत आतां जाल्लेल्या चेडाक फस्टाक एक हांव सांगचें म्हगेले पेशंट्सान म्हगेल्यानी मेलेले तेन्ना हांव सांगचें कसं म्हळ्यार सुरवेश 1 वार एक 10 दीस तेल लावन उका ती दुद्दा साय लाया ती म्हणचे हांवें दुद्दा साय यू स्टार्ट विथ द हें तुगेलें दुद्दा साय दुद्दा साय एक साय समज चिरडून ताच्या आंगा सारोवन कळ्ळें सारोवन एक 10 निमिष की 15 निमिष सोडून तुमी ताका न्हाणया ती म्हूण कित्याक म्हळ्यार ताका ड्राय जायना अशी तागेलें स्कीन ड्राय जायना अशी आनीक तुका हांव सांगिल्लें पयलीं कशें म्हळ्यार दुद्दान न्हातात आशिल्ली पूण राय आनी पुरा कित्याक म्हळ्यार ते जाल्लेले चेडू राया चेडू नव्हते कोणाले चेडू अशें पुरो कोणाले चेडू अशें पुरो तांगेले प्रिन्स ते कळ्ळें इट इज ए प्रिन्स फॉर द मदर सो ताका ते प्रेशियस जाल्यार ते चेडाक तुमी ते साय लावन आंगाक साय लावन न्हाणया ती फस्ट 1 वीक तदनंतर हांव सांगचें प्युअर वर्जीन कोकोनट ऑयल एक चांग गाणाचे तेल हाडून ते ಸ್ವಲ್ಪ ताका पुसून अभ्यास करा ती म्हूण कळ्ळें ऑल ऑफ अ सडन तुमी वखदां तेल हाडून लावचें सुरू केल्यार ते चेडूक पळय हायपर सेन्सिटीव आसल्यार ते चेडू ते तेलाक कित्याक म्हळ्यार एक मनशाल जीव एक मनशाल स्किन विंगड आसता पळय तूं सांगिल्लें एक चेडा आसल्यार ताका आनीक चेडू विंगडत कळ्ळें एंड एक असं म्हळ्यार आनीक असं म्हळ्यार ते टेंडर आसता जितली टेंडर आसता ताजी स्किन तितली टेंडर आसता त्या टायमार तुमी कोणकी केलेलें तेल हाडून एक तुमी घरकट केलेलें तेल आनी लावन ताका सगळे आंगार एलर्जी जावन घेवन येता आमगेले एलर्जी जावन आमगेले घेवन येता ती मागीर हांव सांगचें ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ तेल लावची रब्बया ती ते तेल्ला निमित्ती तेल्ला एलर्जी म्हणून हांव सांगता सो ताका स्किन ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेंथ येवच्याक टायम दिवका कळ्ळें युजली आमी लावचे मंजिश्टा तेल मंजिश्ट म्हण एक तांबडी पाळ म्हणटात तांबडी पाळ सो ताका मंजिश्ट म्हणटात आयुर्वेदांत ते स्किनाक भारी लायक ते कळ्ळें सगळ्या स्किनाक लायक कळ्ळें ते मस्त वखदां पडटा ते तांबडे जाता ते तेल ते तेल तांबडी कलर येता नॅचरली तांबडी कलर येता तेलाक सो ಕೆಂಪು ಬೇರು म्हणटात तांबडी पाळा तेल म्हूण ते दॅट इज प्रशस्त ते तेल चेडूक जाल्यार फस्ट जाल्लेल्या चेडूक ते लावची चांग न्हय म्हणून म्हगेलो अभिप्राय सुरवेश ಸ್ವಲ್ಪ दिसू साय लावन तदनंतर प्युअर नारळाचें तेल ताका लावन तागेले स्किनाची एक ग्रो जाली मागीर 1 म्हयने नंतर हांव सांगचें आफ्टर 1 मंथ तुमी लाया ती म्हूण ते लावची कशें लावन आमी मसाज करता न्हू ताका ताका लावन मसाज करता ती एक्चुअली वी आर डुईंग ए फिजियोथेरपी एक्चुअली ताका बॉडी ब्लड सर्क्युलेशन समजावचें कित्याक म्हळ्यार ताका एक्टिविटी आसना त्या टायमार आतां एक 3 म्हयने नंतर ते हात पाय हालोवचे सुरू करता उमती पडू सुरू करता ಸ್ವಲ್ಪ समयान तेन्ना ताका एक्टिविटी जावन बॉडीन ब्लड सर्क्युलेशन जाता नाजाल्यार उदक न्हिदून आसना त्या चेडा दिसा एक पळ ताका पुरा हात उतानी केलो वचून एक्सरसायज करता ताका तेल पुसून ताजे पाय मडचुचो हात मडचुचो सोडवाचे कळ्ळें आनी मात ती पेट्टूचे मात्याक पेट्टूचे गड वयर करचे लांबोचे कशें की पुरा करता ती कळ्ळें ताजी फाटीक समज उमती घालून ताजी फाटीक हें पुरा तांणी कसं म्हळ्यार ताका शेप दिवचे आमी ते चेडूक शेप दिवचे आनी कशें म्हळ्यार आनीक कारण कशें म्हळ्यार केलो चेडवांक डिलिव्हरी टायमार नॉर्मल डिलिव्हरी जालेले आतां सिझेरियन जाल्यार डायरेक्ट आमी भायर काडटात नॉर्मल डिलिव्हरी जाता एक्चुअली हेड प्रेजेंटेशन आसचें सो कसं डिफिकल्टी जालें म्हण जाल्यार ताका कॅपट फॉर्मेशन जाता
चेरडाल मातीची काही दिगशी जाता दीक्षी जाता त्यामुळे ते वेजायनल कॅनला दाखवून ताणें भायर भायर येताना येताना कितले सॉफ्ट असतं म्हळ्यार ताजी मात्ते एक कॅपट फॉर्म म्हणून जाता कळवा मातीची काही दिगशी दिगशी जाता जाता. त्या ताणें ताका उमटी घालून ताका त्याल घालून पेटून निडल आनी पुरो वयर आसता वयर. केलो चेडवाले वयर. निडल वयर आसता मात्ते वयर कॅपट फॉर्म आसता त्या पुरात आनी ताका समज मसाज कोर करून न्हू. कळवा ते निडल आनी shape वयर हाडतात. करून मात्ते राऊंड करता करता तेजे ती. म्हळ्यार कोरू जाता ते जाता. क्रमेण त्याच्यामुळे soft करताना tissue. सॉफ्ट असतं ना ते कोरूचे चान्स ताका कोरू जाता मस्त जन चेडवाले क्रमेण एक 3 महिने 4 महिने 5 महिने म्हणटाना तांगेले मात्यात शेप चेंज जाता येता येता ते करू जाता आनी निडल आनी पुरा हें करचे कान आनी पुरा लावचे त्याला वय. नांक अशें तिडूचे नाक आणि तिडून वय, ताचे तिडून दीग करचे शेपट. वय. कळवा दांक दिग जावका काय ते चंद म्हणून शार्प फीचर्स येवका शार्प फीचर्स ब्लंट फीचर्स नाही शार्प फीचर्स येवका चेडवाक चंद जावका त्या गाल आनी पुरो गश्टूचे गश्टूचे सो तशी करून एक्चुअली ते सायंटिफीक ते तशी करपाची ते फिजिओथेरपी ते फिजिओ करपाचीच कळवा आनी तुका पयर सांगला तैलाभ्यंगाचे विशेष ते तुम्ही सांगला कसन म्हणून सान चरडू जवो खंचे एजाचांक इवन तैलाभ्यंग व्हेरी कोरकाची अभ्यंगम आचरे नित्यम म्हणून सांगला कळवा पयर सांगिल्लें अभ्यंगम आचरे नित्यम डेली पुरा जाणांक त्याल लावका डेली लावच्याक सगळे हांगा लावच्या जायनातल्यार शिरश्रवणपादेशू तम विशेषण शीलयेत म्हणून सांगला मात्याक कान्नाक आनी पांया पंदाक डेली त्याल लावका म्हणून आयुर्वेदान सांगिल्लें म्हणटा न्यू बॉर्न बेबीक आमी त्या लायली मी ती तातूंत मस्त एडवांटेज त्या चेडवाक फ्युचराक मेळटा ताका पोशण मेळटा एक दोनीच कसं म्हळ्यार हांव तुका पयर सांगिल्लें प्रोटीन आसता तूं प्रोटीन आस फॅट आस इट इज रेडिली एब्झॉर्बेबल फ्रॉम द स्किन चेडवाल स्किनय मस्त सेन्सिटीव आसता एब्झॉर्प्शन चड आसता तातूंत कळ्ळें नवे स्किन ते सो सॉफ्ट आसता देखून तुगेले प्रोटीन्स येतात तशेले चांग वस्तू प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स आनी सॉरी फॅट आनी पुरा एब्झॉर्ब जाता चेडवाक स्किनाक एक न्यूट्रिशनय मेळटा सो न्यूट्रिशनल वॅल्यू आसा एक्सरसाइज फिजिओथेरपी वॅल्यू आसा तागेले चंदायाची प्रयोजन आसा चंदा येवच्याकय प्रयोजन आसा बॉडी शेप दिवच्याक प्रत्येकाकय ते चांग आनी ताजे दृढ जाता ताजे धाड रेक करता म्हणून सांगला धाड येता तागेले शरिरांत एक स्ट्रेंथ येता त्या कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट ताणें ताका आमी ताका रेडी करचें नेक्स्ट तागेले एक्टिविटीजाक ते उमटी पडटा ताणें उमटी पडका ताणें उठ्ठाक आमी मायल स्टोन्स म्हणटात सुरवे गळ उबारता ते उमटी पडता गळ उबारता मागीर पोट ताणटा मागीर घोड करता कळ्ळें ताजे नंतर धोन राबता मागीर चंपूचे सुरू करता तेदना ते पुरा एक्टिविटीजाक ताजे फुडेंच आमी त्या मजल्सांक टोन येवका ना मजल फ्लॅसीड आसता तागेले त्या फ्लॅसीड आशिल्ले मजल्सांक आमी मसाज करून ताका टोन दिवचे मजल टोन चड जाता आमगेले स्नायू पुरो आसता शरिराचे ताका टोन येता तेदन ताका मुखार सुद्दां तागेले ते मायल स्टोन्सांक तांकां हेल्प जाता म्हळ्यार कितें ते तेल पुसचें ते मोस्ट सायंटिफीक हांव कसले हे ऑयला विशयी हे सांगले एक डॉक्टरले पूरे एक्सप्लेनेशन तुमकां सांगयलें म्हळ्यार व्ह्युअर्सान अर्थ करून घेवका आत्त कंडापटी एवेलेबल विंगड नॅचुरल न्हय जे सिंथेटीक प्रॉडक्ट्स सान बेबील वयर यूज करून मस्त तुमी आर्टिकल पळयत कितली की एलर्जी येता चेडवांक विंगड नमुन्याचे मॉइश्चरायझर म्हणटा ती हांव म्हणचे ते मॉइश्चरायझर घालून वयता म्हळ्यार प्रति एक मॉइश्चरायझर ते एक सिंथेटीक ताजे बदलाक असल नॅचुरल एवेलेबल सायंटिफीक एप्रोच आशित आसले ह्या पुरे आमकां एवेलेबल आसतना कसल्याक सिंथेटिकाले वता ती आमी व्हेरी क्लोज टू द नेचर लायफ क्लोज टू द नेचर इज द बेस्ट वे म्हणटा ती तशें आसतना सान दुखून चेडवांक नेचरा लागीं व्हरचे सोडून अवे फ्रॉम सिंथेटीक प्रॉडक्ट्स आमी फॉलो करता कितले आमी शिकून आसा पुरो ती कितले आमी फॉरवर्डेड लायफ कितले मुखारसून आसल्यार नेचर देखून दूर वचनातील आसचे आमगेले मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफान तूं व्हेरी सिग्निफिकंटली एक पेरंट जावन खंयचे आन जेवो आम जेवो आजी जेवो आमी ते फॉलो करता म्हळ्यार हांतुले मेन मोटो एके आमी तुमकां सांगचे उद्देश डॉक्टर तुमी एकंड चेरडाक लावचे बगे सांगले हेची एक नाणोन हाण त्याल लावन नाणोवचे मागीर हाणू लोबान घालचे ताजे नंतर ते न्हिदोचे फुडें एक चूर ते एकंड ताजे बगे एक सांगता एकंड म्हळ्यार आयुर्वेदांत वचा म्हूण म्हणटात वचा
ते कसं रूट वता वय ॲक्च्युली रूट ते एक झाडाच रूट ते हां वचा कन्नडान बजे म्हणटा ताका हां ते वचाचे प्रयोजन कसं नाही म्हणून सांगताना आमगेल चरक संहितेंतू हां एक श्लोक आसा अपस्मार कफोन्माद हां भूत जंत्वानिलान हरेत म्हणून हे बजेचे वचाचे एकंडाचे प्रयोजन कसं नाही म्हणून हां एक श्लोका सांगला ताणे हां अपस्मार अपस्मार कफोन्माद हां. भूत जंत्वानिलान हरेत म्हणून अपस्मार म्हळ्यार कसं नाही एपिलेप्सी एपिलेप्सी म्हळ्यार चेडवांक वय सर्ती जावन वय चेडवा आमी दिवचे दिवचे एपिलेप्सी चेडवांक मस्त जन चेडवांक एपिलेप्सी येवचे पळयतात सर्टन एजा नंतर वय. 5 वर्स प्रायर की 8 वर्स प्रायर की 10 वर्स प्रायर की एपिलेप्सी येता हां सो ते एपिलेप्सी प्रिवेंट जाता ताजेन आमी एकंड दिलेली मिती म्हणून इवन एकंड दिलेले तेन्ना एपिलेप्सी जाल्लेल्या चेडवांकय आमी दिवयेत आमी दितात आतांय हां तांतूय आनी एक आतां एक नवेच एक लेटेस्ट जावन एक एकंड आयला हैमावती वचा म्हणटा ती त्यामुळे नेपाळा दाखून येवचे ते हां ते इंडियांत जायना म्हळ्यार चडती मुलीक पुरो जावचे हिमालयांत वय, त्या हिमालयांसान सायडाक, त्या सायड नॉर्थांत हां. थंय दाखून आमकां पुरा मुलीक अवेलेबल आसचे आतां आमी हांगा घेतल्यारी ते येवचे पुरो नॉर्था दाखून चडतीच सो हैमावती वचा म्हण एक वेरायटी आतां आमी नवेच आयला मार्केटाक सो ते केजीक 4,500 की 5,000 रुपये आसता ते आमकां जावंक जाल्यार एक पीस चेडा दिवच्याक दॅट इज डिफरंट इशू तूं कमर्शियल जावन ताजें वखद करतना इट इज व्हेरी कॉस्टली इट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव बट स्टील इट इज वर्थ इट हां ते हांव आतां यूज करताच म्हगेले पेशंटाल पयलीं हां कळ्ळें ते एपिलेप्सी पेशंटालान तूं एपिलेप्सी पेशंटालान तूं आनी ऑटिझम म्हणून आयकून अशें वय ऑटिझम हां ते येता हांव नेक्स्ट अपस्मार जालें न्हय अपस्मार कफ उन्माद कफ म्हळ्यार तूं गोतस वय, कफ कफ. चेडवांक कफा बाद चड चड. हांव त्या वेळार सांगिल्लें एक कडेन आयल्या वय. पास इता म्हळ्यार जिवनाचे ಸ್ವಲ್ಪ सुरवेश ಸ್ವಲ್ಪ वर्स कफा बाद चेडवांक पळय 5 वर्स प्रायताय 8 वर्स प्रायताय 12 वर्स सैत्य. प्रायताय केन्ना पळयल्यार सैत्य केन्ना पळयल्यार खांकी आनी केलो जेन्ना उसरी मेळटी वय. चेडवांक एलर्जी आस्थमा हें परत सूर जाता सूर जाता सो ते एक कंडिलेली मिती कफ दोशू बॉडींत आमी उण जालेली मिती कंट्रोल जालेली मिती तांकां हें कफा बाधा उसरमेटी बाधा एलर्जी बाधा न्ही येना हां ते एक अनेक हां अनेक अपस्मार कफ उन्माद उन्माद म्हळ्यार पिशे मॅनिया हां इट इज एक्चुअली नॉट मॅनिया इट इज ऑटिझम आय शुड से हां ओके ओके कळ्ळें इट इज नॉट हुच्चू इट इज ऑटिझम तूं ऑटिझमाचेर चेडवा पळयल्यार पळोवन आसच्या पुरो तुवें वय तांणी हायपर आसता ती Hyper. बशील कडेन बैसना ती आशिल पुरो वस्तू कान उडोवचे उडोवचे. कळ्ळें तांगेले आय कॉन्टॅक्ट आसना तांणी आमगेलें तोंड पळयना ती तांकां उलोवच्या जायना उलयल्यार इरलेवंट जावन उलयता Irrelevant उलयता. ती कसं उलयता तूं पळयता आनी तें तुका उन्मादावरी दिसता दिसता. मॅनियावरी दिसता बट इट इज नॉट मॅनिया हां बट तांणी ते उन्माद म्हळ्यार म्हगेल्या ओपिनियना प्रकार ते ऑटिझम ऑटिझम कसले का म्हळ्यार त्या ऑटिझमांत हें वर्क जाता ऑटिझम हांव पेशंट ऑटिझम पेशंटालान तूं हांव दिता पावडर फॉर्मानी हां कळ्ळें ओड्डांक की सांज चेडवांक न्ही ते ऑटिझम सांज चेडवान तूं सूर जावची ना वय ऑटिझम स्टार्ट फ्रॉम बर्थ फ्रॉम बर्थ वय बर्था दाखून सूर जावची ते कळ्ळें ऑटिझम सो ऑटिझमाक एदोळ ते कसं ट्रिटमेंट ना खंयी ट्रिटमेंट ना सगळे प्रपंचांत कळ्ळें लक्ष गटल्यान चेडूं ऑटिझमान सफर जाता आसा ती ताका समज ट्रिटमेंट खंयी ना बट म्हगे लागीं एक 2-3 केस आसात ॲट प्रेझेंट आय एम ट्रिटींग हां तांकां हांव त्या वचा हैमावती वचा दिवन ट्रीट करतास ताजे विंगड वखद दिता दॅट इज डिफरंट इशू इट इज ए व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट ऑटिझम म्हळ्यार हांव एक तुका सांगची न्ही हें दिलें कुडलें समजता म्हणून दीस इज वन ऑफ द मेडिसिन्स वीच इज गिवन प्रिस्क्रायब्ड फॉर ऑटिझम सो हांव तें दितास ते उन्माद जालें कफ उन्माद भूत म्हळ्यार भूत म्हळ्यार कसं न्ही भूत न्ही खंयची दोळ्या दिसना पळय ते भूत इट इज नॉट एनी घोस्ट भूत म्हळ्यार आयुर्वेदांत संस्कृतांत एक शब्दाक अनेक अर्थ मस्त अर्थ ते संदर्भेर समजावन ताजे आमी ताजे अर्थ घेवका जाता त्या अर्थार आमी घेवका जाता फॉर एग्जाम्पल अशी एक कुशाल्या सांगता पंकज म्हळ्यार कसं न्ही
ಲೋಟಸ್ ಲೋಟಸ್ म्हळ्यार पंकज म्हळ्यार कसं म्हणटा जर तू कसं मिनींग वर्डा मिनींग केसरीನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು म्हळ्यार चिखला ಅಂತ जल्लेले कळवे चिखला ಅಂತ जल्लेले पंकज और कमल लोटस कमलही म्हणतात पंकजही म्हणतात तशीची बेब्बो त्यावेळी पंकजाची आता मी चेल्यांक पंकजमुखी म्हणतात म्हळ्यार बेब्या तोंडाची म्हणून अर्थ आम्ही एक चेल्ले काय एक्सप्लेन करता पंकजमुखी म्हणून पेल्यारी कळव्या म्हळ्यार लोटसावरी तोंडा चेल्ले म्हणून ताजे अर्थ बेब्या तोंडाची म्हण न्ही तशीच हांगा भूत भूत म्हळ्यार दोळ्यार दिसना ते खंयचे आसा ते भूत कळव्या अनेक भूत म्हळ्यार पास्ट टेन्स भूतकाल आता मी विष्णू सहस्रनाम मानतो ओम विश्वम विष्णुर वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभू म्हणतात भूत भव्य भवत प्रभू भूत म्हळ्यार फुडले भव्य म्हळ्यार जेवचे कळव्या भवत भवत आणि मुखार जेवचे विषय तिनीचे प्रभू तूं म्हणून आमी सांगचे देवाक विष्णूक फुडले आत्ताचे आनी मागे वयले तिनीचे कंट्रोलर तूं नियामक ताजो म्हणून सो भूत म्हळ्यार पास्ट टेन्स हांगा भूत म्हळ्यार दोळ्या दिसना नातिले कसन ते वायरस आसच्या पुरो बॅक्टेरिया आसच्या पुरो इन्फेक्शन आसच्या पुरो इन्फेक्शियस एजंट्स वय मायक्रोब्स ते कंट्रोल करता कळ्ळे भूत आनी एक जंतु म्हळ्यार किडो पोटांत आशिल्ले हे आमगेले वर्म्स कळ्ळे पोटांत दंतू म्हणटात आयुर्वेद आमची गेले ना सो दंतांनी पुरो कंट्रोल करता पोटा आशिल्ले दंतू कंट्रोल करता जंतव अनिलान हरयत अनिला म्हळ्यार गॅस आपासतावळ तुका सांगलें चेडवांक गॅसा प्रॉब्लेम चड गॅसा प्रॉब्लेम चड हें बच्चा कसं करता म्हळ्यार ते गॅस उणी करता तागेले पोटांत तूं ताणें रण्णी उणी करता ते रोडची उणी करता ते एक कारण आनीक कसं म्हळ्यार एकाडाचे इट हॅज बीन प्रूव्ड नाव दॅट इज ए ब्रेन स्टिम्युलंट तुगेले वाक शक्ती कसं तुगेले वाक शक्ती कसं आसा पळय ते स्टिम्युलेट करता ते प्रत्येक आमगेले एक ब्रेनांत एक सेंटर्स आसता स्पीच सेंटर आसता दोळ्याक एक सेंटर आसता नर्व सेंटर्स विंगड नर्व सेंटर्स आमगेले ब्रेनांत आसता ती हें कसं म्हळ्यार आमगेले स्पीचाच सेंटर कसं आसा आमगेले ब्रेनांत ते स्टिम्युलेट करता म्हणून इट हॅज बीन प्रूव्ड कळ्ळें तें प्रूव जाला हांव आतां एक तूं ते सांगता म्हाका गुडघास आयलो म्हगेलो विशय कॉलेजांत आमी आसतना हांव तेन्ना मे बी 4th इयरांत आशिल्लो 3rd इयर की 4th इयर आमकां एग्जामा टायमार वायवा आसता वायवा म्हळ्यार अशी तोंडान निंगूचे क्वेश्चन्स निंगूचे ताका विंगड कॉलेज एक्सटर्नल येता आशिल्ली एक्सटर्नल डॉक्टर्स विंगड कॉलेजा दाखोवन येता आशिल्ली तेन्ना येयली तेन्ना हांव भितर चमकलो म्हाका ताणें निमगेले क्वेश्चन्स निमगीतना हांव आय स्टार्टेड आन्सरींग हीज क्वेश्चन्स विथ ऑल श्लोकाज एंड अदर थिंग्स कळ्ळें ते पुरा जालें मागीर फ्लुएंटली व्हेरी फ्लुएंटली विथ लॉट ऑफ फ्लुएन्सी तेदन ताणें म्हाका सांगलें ಏನಪ್ಪಾ कसं माराया तुगेल्या अम्मान कितली वर्स एकंडी दिला ही इज ऑल्सो ए डॉक्टर तो अशी नाही तो ही इज ऑल्सो ए डॉक्टर ही नोज द ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಚ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಬಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ म्हणून तशी म्हणारी त्या तुगेले उच्चार आणि स्पष्ट जाता स्पष्टत येता तांतू कळ्ळें अँड दॅट हॅज बीन प्रूव्ड सो देखून ह्या इतली कारणा खातीर आमी ते आमी ताका एकंड दिवका जाता एकडा वट्टू मात्र आतां त्या तूं एक्चुअली तूं निमगेल्या निमित्त हांव ते सब्जेक्ट अर्दार सोडूं जायना कळ्ळें तें हांव कंटिन्यू करता कसं म्हणारी खाली एकंड मात न्ही आम कई मद्दू म्हणटा आशिल्ली फुडें कळ्ळें ते चेडवाक दिवचे एकंड मात्र न्ही एकंडावर तूं पिनारी म्हूण एक येता न्ही कळ्ळें ताजी सायंटिफीक नेम म्हाका गोतना हांव ताजे बगे मस्त मन दिनी पिनारी म्हूण एक पाळ आसा त्या वेळेचेर येता ती तदनंतर ताजोटू हरडो न्ही हरड म्हळ्यार हरितकी म्हणटा ती आयुर्वेदांत आमची गेल्यान हरड म्हणटा ती अणिलेकाय कन्नडान अणिलेकाय म्हणटा ती त्या वेळेचेर येता ती ताजोट सुकल फोप्पळ त्या वेळेचेर येता ती ताजोट जायकाय त्या वेळेचेर येता पुरो एक सुत्तू मस्त जोरोन एक पीटीशी करून इतले खावत नाही ताका त्या जाल्ल्या चेडवाक एक सुत्तू कळ्ळें एक सुत्तू
2 सुतू हें तुगेलें एकखंड 2 सुतू जायकाय 2 सुतू पिनारी 2 सुतू फप्पळ कळ्ळें आनी कसं म्हणला हांव या तावडें उदकान झरच की नाही अवसूल दुद्दान तूं दुद्दांत, हां. अवसूल हे चिमे दुद्दान तूं झोरोचे तशी केलो जन बदाम झरयता ती हां, हां. हे पुरा झोरो न्हू ताका सुत्तू मद्दू म्हणटात काही मद्दू न्हय सुत्तू मद्दू मद्दू. हे सुत्तू घालचे बरें. सो आमी जल्लेल चेडाक आमी एक सुत्तू घाल्ल्या पावता बरें. चड दिवचे नजे ताका एक क्वांटिटी आसा हां. मिलीग्रॅम्स मायक्रो मिलीग्रॅम्स तितले मात ताका पडटा तितले, वचूका हय. कळवा तितले गेल्यार पावता ताका सो एक सुत्तू ते करका ताजे जोड केलो जन भांगर वय कळवा भांगर म्हळ्यार 24 कॅरेट गोल्ड आमगेले कान्ना भांगर न्ही इथं म्हणतात तांत कॉपर मिक्स पुत्तळी चिन्ह हां. पुत्तळी चिन्ह म्हणटा ती त्या वेळी एक गीट ताजेर इथे म्हळ्यार आमी साणे पत्रार ते आमी झोरोचे वय. साणे पत्रार ते सॉफ्ट आसता ते 24 कॅरेट गोल्ड मस्त सॉफ्ट ते वेन कंपेर टू दिस वय. 22 कॅरेट वय, गोल्ड correct. सो तो एक लाईन अशी ताणल्या पावता हां. आणि त्या वेळी ऑथेंटीक आसूं का चांग ज्वेलरीच्या घेवका ते घेवका. कळवा वय. 24 कॅरेट वयवे म्हूण सांगून पळोव न्हू ते एक तुवें एक लाईन ताणल्यार त्या मागीर मिक्स कर न्हू ताका येदो म्होव घालका हां. मोव एक जेव्हा 2 ड्रॉप मोव हां. मोवान तूं मस्त प्रयोजन आसा पियुष सदृशम मधुहू म्हणून सांगला पियुष म्हळ्यार कसं न्ही अमृत अमृत सद्र हय आमी पियुष सदृशम मधुहू म्हणून ते पियुशा समान आशिल्ले ते मधू कसं आसा आमगेले म्होव ते एक ड्रॉप घाल न्हू आमी मिक्स करून न्हू चेडाक जाग्रतेन जिबेक लावन लेवन खावोका ताका नांगसूर वचना भारी जाग्रतेन खावोका ताका आमी सुत्तू मधू म्हणटा ती ते तूं डेली दिवका म्हणना वारा 3 दीस दिल्यार पुरो पावता कळवा वारा 3 दिसू एक सोमारा एक गुरुवारा आणि एक शनिवारा त्या टायप कळवा ऑल्टरनेट वय डेज सोमार म्हळ्यार चंद्राल दिसू कळवा सोमवार म्हळ्यार सोम म्हळ्यार चंद्र 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 म्हळ्यार औषधीचे अधिपती तो हां. आयुर्वेदा प्रकार हां. औषधीचे अधिपती चंद्र चंद्र हां. कळवा आनीक तूं बुधवार दिव्येत हां. बुधवार दिव्येत बुध म्हळ्यार आसा पळय तो ज्ञानाचे अधिपती तो ज्ञानाधिपती तो हां. कळवा ज्ञान येता हां. कळवा हांगा सोमवार दिल्ले निमित्त आरोग्य येता बुधवार दिल्ले निमित्त ज्ञान येता अनेक शुक्रार शुक्रार हां. कळवा प्रॉस्पॅरिटी लक्ष्मील दिसू लक्ष्मी दीस हां. ते 3 दिसू दिल्यार पावता इथे काय म्हळ्यार आमी आनी कसं म्हळ्यार ते सुत्तू तूं ते करताना ती कोण आवस आसा की तिणें धन्वंतरील मंत्र सांका सांका नमामि धन्वंतरिम आदिदेवं सुरासुरैर्वंदित पादपद्मं लोके जरारुग्भयं मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां म्हणून जाता त्यावेळी जाता एकेय तुगेले हनुमान चालीस म्हळ्यार जाता एकेय लक्ष्मीले सांगल्यार जाता गणपती स्तोत्र सांगल्यार जाता खंयचेय स्तोत्र सांगल्यार इथे म्हळ्यार मंत्राक एक शक्ती आसता शक्ती आसा मंत्रशक्ती म्हणटा आमी वय वय त्या शक्तींतल्यान तूं आवाहन जाता हां. वखदांत वय हां. आतां हांव डॉक्टर जावन हे पुरा कसं उलयता बटमा मालवरी म्हणून लेखू ना ना इथे म्हळ्यार इट इज ए प्युअरली वेदीक सायन्स ते सायन्स वय वेदीक सायन्स ते आमकां तूं जायनी म्हळ्यार फुडें आमकां ते अनसायंटिफीक अनसायंटिफीक म्हणून लेखू ना इथे काय म्हळ्यार एक भावनाशास्त्र म्हणून एक आसता न्हय भौतशास्त्र विंगड भावनाशास्त्र विंगड कळवा आमकां एक भावने आसता तातूंत ते चेडाक आमी दिता न्हय ते चेडाक प्रे करून दिल्यार ते चेडाक चांग जावो बरे जावो देव ताका राखो धन्वंतरी ताका राखो चांग आरोग्य दिवो आयुष दिवो म्हूण सांगून तुमी प्रे केल्या निमित्त कसं तोंदरे आसता तूं कसं तोंदरे आसा आतां आमी उलयता प्रे फॉर मी म्हणटा ती वय वय म्हगेले खातीर माग मारे देवा लागी म्हूण वय सो प्रेयराक एक शक्ती आसता न्हय शक्ती आसा प्रेयराक शक्ती आसता न्हय वय सो इन द फॉर्म ऑफ मंत्रास यू आर प्रेईंग द गॉड गॉड सो त्या तुगेले चेडाला आरोग्या खातीर आयुश्या खातीर तूं देवाले मागील वरी जाता तांत कसं नाही वायट ना वायट ना कळवा मंत्राक एक शक्ती आसता न्हय वय. सो तशी कोण त्या चेडाक दिवचे क्रमू क्रमो भारी चांग चांग. ते सगळ्यान दिवका आतां जाल्यारय दिवका पयरेकली परजातीची म्हगेले सांगता आशिल्ली हां. नांव ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ हां. परजातीची म्हळ्यार वय. अदर दॅन ವಿಂಗಡ ಧರ್ಮ Religion ರಿಲಿಜನ್ ವय. ವಿಂಗಡ ಹಾಂ. ರಿಲಿಜನ್ सांगता आशिल्ली ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೈ ओ तुमगेले चेडू पुरो आतां निमिती बुदोन जेता दिसता हां. म्हणटा ती हां. तिगेले एक भावना वय पाप वय
एक ती बाई एक आवसू हावस वय हां कळवा सो ते ती तशी म्हणलेली सो हाजी निमित्ती पयल्यान तूं खंडीत आसा खंडीत आसा आतां जन केलो पटी आळसायन आसच्या पुरो एके ते मूढनंबिका आसच्या पुरो म्हण लेखून आळसायन आसच्या पुरो लेखून ते दिनाशिरा पुरो ती वय ते मस्त होड तप्पूत आनी ते चेरडा करचे अन्याय ते अन्याय पाप कळवा वय ते चेरडा करचे तसल ते अन्याय म्हणून हांव सांगूक इच्छ पावता ह्या संदर्भेरी ते दिवकाची शीच कळवा आमी मॉडर्नायज जाली ती आमी मस्त मॉडर्न म्हणून दाखोवचे वचून कळवा ते चेरडाक अन्याय करचे ते समन्हय तुम्ही हांगा आसोती तुम्ही अमेरिका आसोती इंग्लंडांत आसोती कॅनडांत आसोती खंय आसल्यार हें वर्क जाता जाता इंडियांत मार वर्क जावचें न्ही ऑल ओवर द वर्ल्ड खंय वर्क जाता हें वय इथे म्हणारी हांव तुमी सांगचे करेक्ट आय एग्री टू दॅट इथे म्हणारी आतां केलो म्हणून पुरो ती पूरे जाणां हें गोतस्वा आतां वेस्टर्न कंट्रीज पुरो हें पुरे गोतू ना तांगेल चेडूं व्हड जायनातवा म्हणून तेन्ना हांव केन्नाय म्हणचें तांगेल चेडूं व्हड जाता ती जाल्यार तांकां हें गोत ना तेल निमती आमकां गोत आसून आमी चांग करूं इत्याक आतां तांणी करता आसा न्हू माय आतां तांणी कितले की तांणी फॉलो करता आसा न्हू माय वय सो एक टायमारी आमगेले देशांत आमगेले विश्वगुरू जावन आशिल्ले भारत वय पुरे नॉलेजान विश्वगुरू जावन आशिल्ले तुमकां तस आमगेले वेद चतुर्वेद वेद जावो वेदसूत्र जावो वेदांग जावो उपनिषद जावो कितली की हजार वर्स खाली बाय वर्ड ऑफ माउथ ते प्रोपोगेट जाला म्हळ्यार विशय आमकां पुराजनाक गोतस तेदन लिपी ना आशिल्ली केदना लिपी ना आशिल्ली कितली हजार वर्स आतां आमगेले एक चेडवांक एक श्लोक आमकां बाय हार्ट करचे कश्ट जाता त्या टायमार तांणी सगळे वेद कळव्या त्या एक ब्रांचाक विंगड चेडू आशिल्ली ती तांकां ऋग्वेदी म्हणटा आशिल्ली ती यजुर्वेदी सामवेदी अथर्वणवेदी म्हणून सो त्या ब्रांचाक चेडू त्या वेद मात्र शिकता आशिल्ली तांगेले गुरुले दाखून तांणी शिकून त्या नॉलेज तांणी नेक्स्ट जनरेशनाक प्रोपोगेट करता आशिल्ली ती त्या प्रकार तेदन लिपी म्हूण नाशिल्ले कितली की हजार वर्स कितली की हजार वर्स आतां आमगेले देवनागरी लिपी आतां आमी कसन संस्कृतान बरयतात त्या देवनागरी लिपी येवन सादारण हांव खंय की आयकलां की वाजेलाल की एक 3000 वर्स जावन आसच्या पुरो अड्डे जाकून 3000 वर्स ताच्या फुडले पुरे वेद अनादि अनंत्य म्हणटात कळव्या अनादि ते ताका आदि ना कळव्या केदन ते स्टार्ट जालेले 10,000 वर्स पुडकी 12,000 वर्स पुडकी आमकां गोतना तेदन दाखून आजी काही आमकां वेदा पुस्तक मेळटा म्हळ्यार दॅट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजन्स ऑफ अवर पीपल ते इंटेलिजन्स खंय दाखून आयले तितलो सगळो वेद आमकां एक पेज वाजोवचें जायना सगळे तो वेद तांणी बाय हार्ट करून तेन्नाचे ते एक एज्युकेशन सिस्टम आसच्या काही पुरो कळव्या तांगेले एक टॅक्नीक आसच्या काही पुरो आतां तूं फॉर एग्जाम्पल आयकून आसच्या पुरो वेदीक मॅथमॅटिक्स मॅथमॅटिक्स वेदीक मॅथमॅटिक्स वेदीक मॅथ्स वेदीक मॅथ्स कशी तांणी विदीन सेकंड्स तांणी सांगतात कितले व्हड न्युमेरिकल जाल्यार तांणी ऍड करून सबस्ट्रॅक्ट करून मल्टिप्लाय करून निमिष भितर सांगतात सेकंड्स भितर नॉट निमिष डेसिमल नंबर तुगेले खंयचे कंप्युटरा पेक्षा फास्ट जावन सांगता ती युजींग वेदीक मॅथमॅटिक्स सो दे हॅड सम नॉलेज कळव्या त्या तितले विशय तांणी उडगास दवरून घेवता कसं की टॅक्नीक तांगेले आशिल्ले ते टॅक्नीक आमकां गोतना सो ते टॅक्नीक पुरो खंय दाखून आयले ते खंय दाखून आयले हें पुरा आचरण केलेले निमित्त वेदांत सगळे वैदीक नॉलेज आमी फॉलो केलेले निमित्त त्या टायमार जन करता आशिल्ली ती ते केल्ले निमित्त तांकां त्या पुरा तांगेले त्या शक्ती गणचवेर तुका अतिंद्रिय शक्ती म्हणटात अतिंद्रिय शक्ती पुरो तांकां येवन आसच्या पुरो कित्याक म्हळ्यार तांणी आमगेले वरी तांकां 2 दोळे 2 हात 2 पांय आशिल्ले कळ्ळें आतां आमगेले ऋषी मुनींक जाल्यार तांकां आशिल्ले 2 दोळे 2 हात 2 पांय आमगेले वरीची तांकां काय 10 हात आनी 10 आशिल्लो कळ्ळें जाल्यार तांणी बरयलेले तितले आमकां बरें कितले बरयला की तितले आमकां एक लायफा वाजूचें जायना आमकां वाजून काडूं जायना आतां शंकराचार्यान बरयलेले आमकां आजीक वाजून काडूं जायना कळ्ळें म्हणटाना तांकां तितली शक्ती खंय दाखून आयले म्हळ्यार हें पुरा आमगेले वेदांत सांगिल्लें तांणी पर्टिक्युलर पॉयंट टू पॉयंट फॉलो करता ते वेदीक लायफ ते वेदीक कल्चर वेदीक लायफस्टायल तांणी लायफस्टायलार तांणी जीवन करता आशिल्ली देखून तांकां तसली अतिंद्रिय शक्ती येवन आशिल्ली कळ्ळें करेक्ट व्हेरी करेक्ट
भारी लायक करून डॉक्टरानं चाइल्ड केअर प्लस कशी ते एक चार्डाक प्रति एक स्टेजारी एक लायक रितीचे आरोग्य मेळचे खातीर कसं पुरे कोरेत म्हूण सांगला म्हाका हांगा ते श्लोक उडगासता सर्वे भवन्तु सुखिना आमी आयकलेले श्लोक सर्वे संतु निरामः सकडे संतोष आणि सुखान आशाती सकडे कसले अनारोग्य नातिले फ्री फ्रॉम इलनेस आसूं येत आमगेल आयुर्वेदाचे फॉलो करून करेक्ट ते प्रकृती जावन प्राकृतीक जावन अशें पाळ की मूळ म्हूण ताजे बग्गे असड्डी करनातिले खंयची रितीरी आमगेल वेदीक सायन्स सांगची जेवो आयुर्वेदा फॉलो करची रितीर जावन जेवो पुरे जणाल आरोग्य भारी लायक असो म्हण सांगून घेता ती येवची वार हेची कंटिन्युएशन आसता पोस्ट नेटल केअर बाळां ती खंयची पुरे रितीरी केअर घेवेत कसं पुरे रिती विविध रितीचे आयुर्वेद कशी आमगे लायफ चांग करूं पळयता म्हळ्यार आयुर्वेद दर्पणांतू तुमी येवची वार अपास ऐकयाती थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू डॉक्टर